म्हणून तुमकां विवर दितले हांव. आज कालच्या दिसा सांगिल्ल्या बरी कुंभगाराच्या विधी विशां जे आमच्या बापाचे मागणे जाल्या उपरांत शांतीची विधी, ताचे उपरांत उंडो मोडची विधी ती सकट जाल्या उपरांत कुंभगाराक येता आसतना आमी कितें करूंक जाय म्हणल्या विशां पयलें जावन कुंभगारा विशांत उलयता आसतना देखून आमी आमच्या मोतीक व्हरचें. ह्यो थोड्यो संगती आमी आदीं धांवन पाळना आयिल्ल्या पूण थोड्या बोटी अचानक जावन ह्या दिसांनी आमी सड्ड गमन दिते नांव ह्या संगतींक देखून देखून तुमच्या मोतीक व्हरचें. पयलें जावन कितें कुंभगाराच्या उपवासा विशां कितलो वेळ आमी उपवास दवरूंक जाय म्हूण खबर आहा गी. उण्यार उणें कितलोय वेळ दवरयेत पूण उण्यार उणें कितलो वेळ दवरूंक जाय आमी? 1 वर तरी. 1 वर तरी आमी उपवास दवरूंकूच आसा. आनी इगजमतीच्या नियमांनी थोडे इल्लेशें आमी सोडधोडी करयेत. उपवास कुंभगार घेता पर्यंत म्हळ्यार आतां तुमी 1 वराचे मीस तुमी कुंभगार घेता आसतना सुमार 1-1.5 वर या 1:40 1:15 पर्यंत जातात. म्हणटा आसतना मुक्काल वर आतांच जालें. समजल्यात न्ही? ह्या वेळांतच कुंभगार घेवनच्या 1 वरा पयलें तरी आमी उपवास दवरूंक जाय. आनी हें कित्याक नियम आयलें? थोड्या फावटी आमी फकत कुंभगार मात्र दिता. थोडी मिसांत भाग घेनात जावं पुरो पिडेस्तांक तशें अशें. आतां कुंभगार घेवनच्या विशांत आमची मत स्पश्ट आसूंक जाय. थोड्यांक इल्लेशें कितें तांतू इल्ली रियायती थोड्यांनी म्हणचें एक ल्हानशी च्या ओडणी गी, एक कापी ना, फकत उदक 1 सोण्ण, खंयचेंय घेवचें न्हय, उदक 1 सोण्ण खंयचेंय ना. त्या भायर पिडेस्तां जर तर आसात पिडेस्तांक ते लागू जायना. कित्याक तुमी जावं पुरो गुळयो घेवचे आसा, थोड्या फावटी कितेंय चडीत खाण घेवचें पडटा त्या वेळार तुमकां लागू जायना. आनी पिडेस्तांक कुंभगार हाडटना तांतूय आसा. जर तर तुमच्या घरांनी पिडेस्तां आसात त्या वेळार 15 मिनटांचो उपवास दवरल्यार पुरो. 15 मिनटांचो. कोण पिडेस्तां मात्र न्ही, कोण पिडेस्तांक पळोवन घेता तांकांय 15 मिनटांचो उपवास. देखून मुखल्या दिसांनी जर तर तुमी तुमच्या घरांनी पाद्र्याप कुंभगार हाडून येता आसतना जर तर कोणी एकल्याची सेवा करनच घराच आसात तुमकां मिसाक वचूंक जायना, ती हांदुळणारच आसा, दीस रात तांच्या सांगात आसूंक जाय, त्या वेळार तुमी कुंभगार विसारयेत. समजल्यात न्ही? कुंभगार फकत पिडेस्तांक मात्र न्ही, कोण पिडेस्तांची सेवा करते आसात पळय तांणी कुंभगार विसार येता. देखून कुंभगाराच्या उपवासा विशांत दयेकन मतीक व्हरचें. ताचे उपरांत मिसाचो संपूर्ण फळ जोडच्या खातीर त्याच मिसा वेळार कुंभगार घेवचो. मिसाचो फळ आमकां मेळा जाय जाल्यार हर एका मिसा वेळार आमी कुंभगार घेवंकूच जाय. देखून थोडीं जाणां पातकां आसात, कुंभसार जावंक ना म्हणलें नीब दिवन कितें कुंभगार घेनात, तें सूख जाता. खंयगी कोणेंगी सुरू केल्ली एक रीत ती आतां आजकाल न्ही, कांय 1,500 ना 1,000 वर्सां आदीं जावन आसली. देखून आमची फळां गुंड आसात. हांवें कुंभसार जावंक ना देखून कुंभगार घेवंक नजो ना. पूर्ण फळ मेळा जाय जाल्यार हर एका येवकरिस्तांत आमी कुंभगार घेवंकूच जाय. आतां ल्हान व्हड पातकां आसतात, थोडीं ल्हान पातकां आसात, केदाळ तुमकां अवकाश मेळटा कुंभसार जाया. पूण मिसा वेळार कितें जाता? हर एका मिसा वेळार इकाल्स जेजूचें रगत पातकाच्या बोक्सान्या खातीर व्हरोवचें. आमचे पातकां बोक्स जातात. पूण कुंभसार कित्याक जावंक जाय? ओ बायलो गुर्त. आमी देवा कडेन आनी एकामेका कडेन राजी जाले हांव म्हणल्यार असो बायलो गुर्त. ताका लागून कुंभसार जावंक जाय. पूण कुंभगार घेवंकूच जाय हर एका मिसा. आतां म्हाका सांगा, कुंभगार घेवंक जाय म्हणटाना कोणी एक महापातकां जातात तांणी कुंभगार घेवयेत गे. कोणी महापातकांत आतां अशें म्हळ्यार जायना. पवित्र सभा इतली उदारगी पवित्र सभा आमकां सांगता आमी कुंभगार घेवयेता. कित्याक? आमकां अति गरजेचें दैवीक खाण. पूण उपरांत तक्षणा तुका मीस जातेच कितें कुंभगार घेवंक कुंभसार जावंक अवकाश कर्ण घेवन तुवें कुंभसार जावंक जाय.
कुमसार जावंक जाय म्हळ्यार कितें हांवें दाखलो दिल्लो आज दाखलो दिल्लो तुमी आज न्हिचे उपकर आयल्यात ह्या मिसा वेळार पयलें कुमसार जायचें पूण तुमचें बस लेट जालें तुमी ट्राफिकान शिरकाल्यात आनी कितें जालें आतां मीस सुरू जालां आतां कुमसार म्हूण सोदूंक गेल्या पाद्र्याप ना मिसान भाग घेया कुमगार घेया उपरांत वचून तक्षणा कुमसार जाया आनी हें हांवें घडोवन सांगचें न्ही पवित्र साबा आमकां शिकयता ताचे उपरांत कुमगार घेवच्या पयलेंच नमस्कार करया आमी हरी एकल्यान आमकां पवित्र सभा शिकयता आमी नमस्कार करूंक जाय कुमगार घेवच्या पयलें पूण कितें जाता आमी पाद्र्याप थोडे फावटी क्रिस्ताची कूड तुमी मागीर सुरू करता नमस्कार करूंक हांव हांगात बाकी कुमगार नमस्कार करचो आमी मुकलो मनीस आसतना फाटल्यान नमस्कार करचो आनी कुमगार दिता आसतना मुखार येवन कुमगार निट्ट घेवचो म्हणया रे आनी क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणया व्हडल्यान आमेन म्हणया थोड्यांक आमेन म्हणूंक किलस क्रिस्ताची कूड आमेन तशें म्हळ्यार जायना कित्याक जेजू आमचे थंय येता व्हडल्यान आमेन म्हणया जालें ताचे उपरांत कोण हातांचेर कुमगार घेतात हाताचेर दयेकन सुमार एक 90-95% बरेंकन पाळतात पूण थोडी आणखी आसात थोडी आणखी आसात तांच्या काना तकलेक वसना आनी ताका लागून आंगा कितें कुमगार बस्ट जाल्ल्या बरी जाता हांव दाखले दिता पयले कुमगार घेता आसतना दावो हात उजवो हात पोंदा दावो हात वयर उजवो हात पोंदा खुर्साच्या रुपार आनी हात मुखार हाडचो समजल्यात न्ही अशें हर्द्या कडेन सकयल आमी सोदिचें पडटा हात खंय आसात म्हणून हात मुखार हाडचो क्रिस्ताची कूड ह्या हाताचेर दवरली आमी काडची 1-2 मिनटां देग एक वेचें थंयसर हातांत हाडून काडची कुमगार सेवचो आतां हें कित्याक हांव सांगता थोड्या भोवटी कुमगार दिता आसतना क्रिस्ताची कूड हांगा घालें असो करून हात धरलो असो हात धरलो कितें जाता कुमगार नाजूक आसा पिठो जाता आनी हांगाच जाल्लें घडीत सांगता हांव पिठो जाता एकल्यान असो धरलो देगेक गेलो कुमगार काण गेलो घडटा हांवें घडोवन सांगचें न्ही हें घडलां ताका लागून दाखलो दिवनूच हांव सांगता देखून दयेक कर मोतीक वरा ताचे उपरांत थोड्यांक चिमटो म्हळ्यार बारीक कुशी अशीं येतात एकच एक हात धरून येतात थोडी जाणां अशीं येतात थोडी जाणां अशीं येतात ना दयेकर्न हात उक्तेच चिमटो घेवन येनाकात चिमट्यांनी बोटाच्या ते मिट्यांनी अशें घेवंक येनाकात तें सूख ताच्या उपरांत कुमगार कितें करया घेतुल्लोच 2 मिनटां देगेक काडची देगेक वचून थंयसावन कुमगार घेवचो आनी वेचो आनी 1-2 विशय थोडीं जाणां कुमगार घेवन चलते आसतात ताचे उपरांत बसकेक ते वचून कुमगार घेतात दयेकन करनाकात तें दयेकन करनाकात पोर एकलो तसोच कुमगार घेवन गेलो आनी ताच्या फाटल्यान हांवें दवाजय पडलें पळोवंक तो क्रिस्तांव वय घे न्ही गे म्हणून मागीर वाटेर वेता आसतना काण घेवन कुमगार घेता ना थंयच कुमगार घेवचो हांवें घडोवन सांगचें न्ही हें घडता निमाणें कित्याक मिसा वेळ जालो निमाणें हांगासर बाळका जेजूची माज आसा ए अजापांच्या जेजू बाळका आमी म्हणटा कित्याक ती इमास पूण कुमगार घेताना आज तुमी त्या कुशीक बसल्या ह्या कुशीक आसची थोड्या फावटी अशें जाता थोड्या फावटी तुमी इशीन बसूंक पुरो आनी कितें पूण चड करून हें कोणी येवची कुमगार घेवची कुमगार काण गेलो आमेन म्हळें कुमगार काण गेलो निट्ट थंय आयली सारकें जायना कित्याक ती इमाज अजापूंत इमाज पूण आमी घेतुल्लो कुमगार जेजूचें खरें हाजीरपण देखून आमी ह्या जेजूक कॅर ना आमी थंय धांवल्या आमचें भक्तीपण सारकें पडना जायत न्ही देखून आमच्या जाग्याक वेचे थंय धांवन मागचें उपरांत अवकाश येता आसतना मुखार येवन मागया दयेकन ह्यो संगती मोतीक व्हरा आनी आज चडीत भक्तीन कुमगार जेजूक पुर्ती मान दिवन कुमगार सेवच्यांत कितें कुमगार सेवच्याक प्रयत्न करया उबी रावया
kasihkan Bapa tuji sumur raya Berkam belitan betung sembiang Amce tuwe waktu ya kupedenya pasu Maima tuji kata Segle sresti sures natu ang sumu kertai Beryek jiwi sumu kampus kertai Kupedenya diunang kakaran labuita Burgya kamkang tu jago panggita Diwasikan san Bapa tuji sumur raya Berkam belitan bitung sembiang Amce tuwe waktu ya kurpedenya pasu Maima tuji kata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेसू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आज आमी पिडेस्त भाव भयणी खातीर प्रायवंतां खातीर आज आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या मोगाच्या पिडेस्तांचो आमी उगडास काडया आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांचो आमी उगडास काडया तांचो सॅक्रिफीस तांचो त्याग आमच्या कुटुंबा खातीर तांणी वावरले ती मिनात आमच्या मोतीक हाडन त्या सर्वांचो आमी उगडास काडया ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार तांकां आमी जेजूक समर्पण दिवया आमकां आज कितें सर्व कश्ट आसात आमचे लागीं कितें उणेपण आसा आमकां आज कितें मागोवंक जाय तें सर्व आमी जेजूक आमी समर्पण दिवया ह्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू लागीं आमी मागया जेजू आमकां हर एकल्याक आपडून दी आमकां हर एकल्याक तसो अनुभव दिवं दी आनी अशें आमी खरेपणी ताची सेवा करूंक ताच्या सांगातपणान जियोंक आमकां तसो आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी आमी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया संगाता आमी मुनया हांव पातकी देवा तुमकां बोवा भयणीनो उसपुण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तनात विसरून वायट धरून पूण बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सुद्दां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया प्रितीच्या बापा जेसूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणे बसलेली या संतोषाची संपूर्ण बडते सोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलून रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या समेज क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावासे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचे उद्देशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणू बरोसो धरन उल्हास पावता. तितलेंच न्ही आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासान फारकोवंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरोवशाचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जनाव. असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. देवाचें उतर हें. देवाचें उदकान. देवा काकुट मोची तुझे सुमया उबारता भक्तीन मुझे दोळे तुझ्या सागराक तू म्हाका दयेन सोम्या पोळे. काकुट देवा काकुट मोची दयेन मुझी काकुट कर सर्वेस पोरा देवा मुझी दीस राव सदांकाळ तुझे लायता सोम्या. काकुट देवा काकुट मोची नाली जायेन बल्यावसर काकुळ तू आमची कर. ग्रेस्त जे हिंसून येतावन आमकां तू राखून व्हर. काकुट देवा काकुट मोची काकुट देवा काकुट मोची Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. जेजू सर्गीच्या राजाची शुभवार्ता परगडतलो आनी सतरांच्यो पिडा शिडा गुण करतलो. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परती लागलो. तुवें कुशे वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले
ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड न म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड न पयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेसून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शिदा ह्या जागासरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयजेन फर्मायल्ली कानीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सो सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेसूक खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारी कुशींचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतालो. देवाचें उतार हे. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी नोवेनाच्या 8व्या दिसा आसा आनी आज आमी कश्टांती संतोश्तांव म्हणल्या संदेशाचेर आमी आज नियाळ करूंक फुडें वेता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारली तर आमचें जिवीत सुखाचें आनी कश्टाचें. आमचें जिवीत सुखाचें आनी कश्टान भरलेलें वा भरसाल्लें. जर तर हांवें तुमच्या लागीं आज विचारलें तर कोण तो मनीस आज सोगोंक सांगता, हांवें येदोळ पर्यंत कश्ट म्हणलें हांवें जाणा जावंक ना, म्हज्या जिवितांत कश्टच म्हणलें येदोळ म्हणसर हांवें येवंक नात, अनुभव करूंक ना, आनी कश्ट म्हळ्यार म्हाका कळीत ना, असलो मनीस वा व्यक्ती आमचे मदें आज आसा गी. खंडिसावन आमची तोंडां पळोवन आमकां कळटा गी असलो मनीस आसूंक सादीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक हांवें सांगले परी आमचें जिवीत जावन आसा ह्या सुखाचें आनी कश्टाचें भरसाल्लें. म्हणजे आज जर तर एक व्यक्ती आज सांगता जाल्यार म्हज्या जिवितांत येदोळ पर्यंत हांवें कश्ट अनुभव करूंक नात, कसलेच कश्ट म्हज्या जिवितांत आज येवंक नात, आनी आज येदोळ म्हणसर म्हाका कश्टाचो अनुभव जोडूंक फावो जावना म्हण सांगता तर ताका आज कश्ट म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवची संगतच ताका कश्टांची. जर एकलो मनीस आज व्यक्ती सांगता म्हाका आज सूख म्हळ्यार कळीत ना, म्हजें जिवीत आज कश्टांचें जालां, कश्टान हांव बुडोवन गेलां, म्हज्या जिवितांत सूख म्हणलेंच पळोवंक मेळोंक ना, सूख म्हाका मेळोंक ना म्हूण आज एक व्यक्ती सांगता तर त्या व्यक्तीक आज सूख म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवची संगतच आज त्या व्यक्तीक कश्टांची. म्हणजे आज हांव आनी तूं दोगांय जाण आमी सगळां सूख आमी अनुभव करता, दूख आमी अनुभव करता. सुखा उपरांत दूख आसा, दूख जाल्या उपरांत सूख येता, आनी हे दोनी संगती आमच्या जिवितांत घालून आमी आमचें जिवीत जियोवन आमी फुडें वेता. जर आज आमी सुखान आसा तर फाटल्या दिसांनी आमकां कश्ट मेळ्ळ्यात आनी मुखल्या दिसांनी आमकां कश्ट मेळोवंक पुरो. जर तर आज हांव कश्टान आसा तर फाटल्या दिसान हांवें सूख अनुभव केला आनी मुखल्या दिसांनी म्हजे कश्ट आज काबार जातात, आखेर जातात आनी हांव परतून सुखाचे त्या वाटेक घेवता. आनी ह्याच दिशेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोमेस्तां आज ह्या थळाक आयल्या, जेजू लागीं मागोवंक आयल्या, देवाचो आदार जोडूंक आयल्या, देवा लागीं परतूंक आमी आयल्या. आनी आमकां हर एकल्याक आज भावार्थ आसा, आमकां पातीन आसा, विश्वास आसा, कित्याक देव आमची मागणी आयकता,
देव आमकां कश्टांतली सोडयता, आमकां परत सुखाच्या त्या वाटेंतल्यान म्हजो आनी तुजो देव आमकां चलयता. आज आमी नियाळ करचो विशय, कश्टांती आमी संतोश पावता. हांगासर आसल्या हर एकल्याक मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे म्हणले कश्ट आज आसात. थोड्यांक आज पिडा म्हणली कश्ट, थोड्यांक आज उतर प्राय आयल्या, प्रायवंत जाल्यांत तसल्यांक त्या उतर प्रायाचे कश्ट, थोड्यांक लग्ना जिवितांत कश्ट, सांगात रावचे कश्ट, थोड्यांक युवा जनांक काम ना म्हणलें कश्ट, सैरीक मेळोंक ना म्हणलें कश्ट, भुरग्यांक शिकपाचे कश्ट, आनी आमकां थोड्यांक हेरांनी आमकां इन्कार केला म्हणलें कश्ट, मोगाची मनशां आमकां सांडून गेल्यांत म्हणलें कश्ट. आनी असले सर्व कश्ट आमी सांगात घालून जेजू लागीं आयल्या. आज आमी जेजू सरशीं जेजूच्या पांयां तळ आयल्या. आनी आज कश्टांत जियेत आसतना आमकां आज हे सर्व कश्ट आमचे आज एक पर्वत जावन आमच्या मुखार आसात, एक दोंगर जावन आमच्या मुखार रावला. आनी त्या कश्ट म्हळ्यार त्या दोंगराच्या पोंदा हांव आनी तूं आज सांपडल्या वा पोंदा आमी पडल्या. देखून आज देवाचे उतर आमकां सांगता, आमी त्या कश्टांच्या त्या दोंगराच्या पोंदा न्हय बगार त्या शिखराचेर चडा जाय, त्या पर्वताचेर तुवें चडा जाय, त्या पर्वताचेर रावा जाय आनी त्या कुशीक कितें आसा तें आमी आज पळय जाय म्हणटा आमचो सुमी. म्हणजे आज हांवें आनी तुवें देवाच्या आदारान म्हाका आनी तुका येवचे ते कश्ट आमी सोसूंक जाय, जियोंक जाय आनी स्विकार करूंक जाय. तर आमच्या कश्टांत आमी कशें संतोश जावचें? 3 संगती मोगाच्या भावा भयणीनो, पयली संगत, आज आमकां हर एकल्याक कश्ट आसात म्हणल्यार आमी जाणा आसा. देखून आमी आज स्विकार करी जाय, कश्ट आमचे स्विकार करया. पवित्र पुस्तकांत जोबाचो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार थंयसर आमकां कळटा की देवाचेर तुवें विश्वास दवरलो तर, देवाचेर तुजे विश्वास पातीन तुवें दवरल्या जाल्यार देव तुका राखतलो, देव तुका सांबाळटलो, देव तुका तुज्या कश्टांतल्यान तुका उतरयतलो आनी सुखाच्या त्या संवसाराक तो पावयतलो म्हणल्यार आमकां आज एक खात्री मेळटा आनी आमकां आज धैर्य मेळटा. जोबाची जिणी आमी पळयली जाल्यार सुखाची जिणी ताची, देवान सर्व बेसावांनी ताका भरलेलीं, ग्रेस्तकाय आसली, भुरगीं बाळां आसलीं, थंयसर नौकर आसले, सक्कट ताचें तें आसलें. आनी अशें देवाक मानवल्ली जिणी तो जियेत आसतना एका वयर एक ताका थंयसर संकश्ट येतात, कश्ट येतात आनी ताचें म्हणलें कितें तें सर्व तो होगडायता. ताची म्हणलें ती भुरगीं बाळां तो होगडायता, ताची ग्रेस्तकाय कितें आसली ती तो होगडायता आनी आपणाची काश म्हणलें ती आपले पतीन सयत ताका सोडून वेता. ताच्या आंगार इतली रुवां भरतात की एक मनीस सयत ताच्या लागीं येना. आनी असल्या त्या कश्टांत, असल्या ते कश्ट तो अनुभव करता आसतना तो देवा विरोध वचना बगार देवाक तो उलो मारता आनी सांगता, देवान दिल्लें, देवान वेलें, सदैव जावं देवाचें नांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या जोबाची जिणी आमच्या जिणेक आमी सरी केली जाल्यार तसले कश्टांचे संदर्भ म्हाका येता आसतना, तुमकां येता आसतना हांव कितें म्हणटा? देवाक हांव पुरपुरतां गे, देवाक हांव शीन उलयतां गे, ना देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें म्हाका आनी तुका येवचे ते कश्ट स्विकार करी जाय, कित्याक देवाचो आदार म्हाका मेळटा. दुसऱ्यान आमी आज पळयलें जाल्यार आमचे कश्ट आमी आज फूड करी जाय. म्हणजे आज आमकां हर एकल्याक आमचे सुमळ्ळे कश्ट आसात, आमचे सुमळ्ळे समस्या आज आमकां आसात. पूण आज आमी हर एकल्यानी त्या कश्टांत धांवचें न्हय, कश्ट आमचे जावन कान वर म्हूण देवा लागीं मागचें न्हय. बगार ते कश्ट कितें आसात ते जियोंक आमी देवा लागीं करपा मागा जाय,
देवा लागीं आमी आदार मागा जाय. जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो. देव तरी मनशाचे सैम घेवन त्या मनशाच्या सैमाक लागून ह्या संवसार येत आसतना ह्या संवसाराचे कश्ट तो भोगता. कितें एक मनीस आज हांव आनी तूं भोगता ते सर्व कश्ट जेजू ह्या संवसार जिणेंत तो भोगता. आनी ताच्या निमाण्या दिसांनी त्या अरण्यांत तो थंयसर मागणेक नासतना फुडें कितें घडोवंक आसा तें कळीत जावन त्या कश्टांच्या त्या संकश्टांत तो आसतना बापा लागीं म्हणटा, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही म्हजे वयली काळच तूं निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं. हांगासर जेजू मागता कितें गे म्हळ्यार बापा म्हजे लागीं अशें हे कश्ट तूं काड व्हर म्हणून न्हय, म्हाका हे कश्ट म्हाका दिनाका म्हणून जेजू मागना. बगार जेजू म्हणटा बापा म्हाका कश्ट आसात पूण ते कश्ट स्वच्छ कुरपा तूं म्हाका दी, म्हाका बोळ तूं म्हाका दी, त्या कश्टांत रावोंक म्हाका तुजी सकत म्हाका दी. आनी अशें जेजू मुखार वेता. देवसरान ताका ताळणी हाडल्यो तरी तो बापाच्या मोगांत रावता, तो बोळ जोडता. आनी अशें तो तें कितें मुखार घडोवंक आसलें त्या कश्टांक तो फुडें वेता. ते कश्ट तो जी येता. बगार तो दावाना बगार तो जी येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज कश्टांत धांवचें नाका, समस्या धांवचें नाका. बगार त्या कश्टांचेर आमी रावया, ते कश्ट आमी जियेवया. पूण ते कश्ट जियोंक आमकां देवाचो आदार गरजेचो. तो देवाचो आदार आमी मागया. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचो भावार्थ आमी सांबाळया. आमकां कश्ट आसात, पिडा शिडा आसा, उतार प्राय आसा. आनी हर एक मेटाक म्हणल्यार बरी, हर एक दीस म्हणल्यार बरी नवे नवे कश्ट आमकां भोगूंक मेळटा आसतना आमी आमचो भावार्थ आमी आज सांडचो नाका. कित्याक देवा मुखार आज हांव आनी तूं मोला दीक. देवाक तूं आनी हांव आज मोला दीक. देखून आज जेजू म्हणटा कश्ट तेल्यानो वजन वयतेल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा म्हजो सोमी तुमचो सोमी. आज हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या त्या सोम्या लागीं धांवा जाय. हांवें आनी तुवें तुज्या त्या देवा लागीं धांवा जाय. कित्याक देवा हुजीर देवा मुखार हांव आनी तूं मोलादीक. इसायेचो ग्रंथ अध्याय 40:3 आमकां सांगता, भिये नाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजो सो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां आदार दिता म्हणून भिये नाका. मोगाच्या भावांनी भयणी भिये नाका. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, कित्याक तूं म्हजो सो, तूं म्हजें स म्हणटा आमचो देव. आनी मुखारचो आमी वाचलो जाल्यार परत आमकां थंयसर सांगता, उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार हांव तुजें सोवें आसां. तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. तूं उज्यांतल्यान सळशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. भिये नाका मोगाच्या भावांनी भयणी, कित्याक म्हाका आनी तुका आपयलेलो देव म्हाका आनी तुका राखता. म्हाका आनी तुका थयलेलो तो तस्सो देव म्हाका आनी तुका सांबाळटा. कश्ट कितेंच येवन दी, अनवरां कितेंय येवन दी, म्हाका आनी तुका म्हजो आनी तुजो देव आसा. म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हजो हात धरून चलोवंक म्हजो देव आसा. तर कश्टांच्या समयार कित्याक हांव कांगाल जाता? कश्ट म्हजे येता आसतना कित्याक हांव निराशी जाता? कश्ट म्हजे येता आसतना कित्याक हांव भिरांतीन पडटा? कश्ट म्हजे येता आसतना कित्याक हांव रडोवन बसता? मोगाच्या भाव भयणी, रडची गरज ना, भियेवची आज गरज ना, हांवें कांगाल जावची आज गरज ना. कित्याक सोमी म्हणटा हांव आसा तुजें सोवें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयता आसतना आमच्या सर्व कश्टां खातीर आमी मागया. आमकां आज कितें कश्ट आसात,
आमकां आज कितें कश्ट म्हूण भोगता ते सर्व आमी देवाक आमी समर्पण दिवया आनी त्या कश्टांत आमी जियोंक त्या कश्टाच्या वेळार आमी संतोशान रावोंक आमकां देवाचें बळ आनी देवाचो आदार आमी मागून घेवया. तेच परी आमी सबारपोटी फाल्यांचें चिंतून आज दुखेस्त जाता. फाल्यांची चिंतना आयची आमी करून घेता. फाल्यां कितें घडोवंक आसा तें आमी आज हाडटा आनी फाल्यांची जिणी आज जियेता. पूण आज जेजू म्हणटा आयचे कंत आजीक पुरो, फाल्यां ताची सुमळ्ळी कंत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी वास्तवीक काळार आमी जियेवया. आतां कितें आसा, आज कितें आसा त्या संगतीचेर आमचें गुमान आमी दिवया आनी त्या संगतीचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. तेच परी आज आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतां खातीर आमी मागया. तांचो सॅक्रिफीस, तांचो मोग, तांणी कुटुंबा खातीर केल्लो तो त्याग आमच्या मतीक आमी हाडया आनी तांकां आमी देवाक समर्पण दिवन आमचे खातीर आनी सर पिडेस्तां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. स्वीकार करून मागता बापा तुझी भुरगी तुगे बापा मुंडो वासो दाकारूस काळजीतलो बोल आमच्या जशी फुलांती पोरमोळो सुवातिकात कोती तशी संसारी जी आमची दुखाती मानवोनी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. जेसूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्यास तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुव्या. आमी करो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना.
तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमीच तुझे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. Darbaraso servis potu Serkani sumsa bola tuja Vipawa Vunserki tukace Vunserki tukace Servis puraci nami Yetaka kace Vunserki tukace Vunserki tukace बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली. तुका 9व्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस 9व्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. सुम्याची सूर तुझे मरण आमी सुमारता तुझे पुन्हा जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सुम्याची सूर आमी बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी वखदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वखदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळ्ळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक
तुझे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मर्या देवाचे माये संगाती तिसोपती भगवंत सुसे भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज संपये. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास हा सोंपकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षतां तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुजी उदर काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यारा चोरकी तुझी महिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमची सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी. सुम्यातेन विद्रीचे म्हाका फोवना. तुजे प्राण म्हाका Bujalana pauda kite tumi kele makas tumi kele. Bujalana pauda kite tumi kele makas tumi kele.
बापाचे मुचलाना पावला किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले मुचलाना पावला किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले हांव पिडेस्तासता कुबार घेतली हांव बंदेक आसता तुमी भेट केली भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें मागास तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें मागास तुमी केलें गायेलो आसता म्हजे गाय बांदले घुमोक म्हाका तुमी हात दिले भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिवे मोडचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखानू आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचेर सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. दयेकन बसात. आज नोवेनाचो 8वो दीस. आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा कश्टांती संतोष पावया आनी स रुपी डेस्तां खातीर मागचो दीस. आयच्या नोवेना वेळार प्रत्येक जाण चड आमच्या पिडेश्रेंत वळवळच्या आमच्या भावांनी भयणी खातीर आमी मागतले. हांव सांगत आसा आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ले ह्या जावन आसात बाप आयवन कोर्डेरो, प्रस्तुत कोर्डेल फिरगजीचे सहाय्यक विकार जावन आपलो वावर ते दिवन आसात. नोवेस याजाक 6 म्हयन्या आदी तांची याजाकी दिक्षा तांकां लाभली. हांगासर येवन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन एक जगतो संदेश तांणी आमकां दिला. बाप आयवन तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या सर याजाकी जिवितांत आनी मिसावांत सर जैत आमी आशेता. देव बरें करूं फादर आयवन. आज हांगासर आयिल्ल्या पिडेस्तां खातीर आमी वयल्या कुशीनच 2 जेवणाचे कावंटरां गेल्यांत. त्या देखून ती वयर असली 2 जेवणाचे कावंटरां आमच्या पिडेस्त भावांनी भयण्यांनी स्विकार करचे आनी उरल्यांनी सकल हर एका दिसा आसल्या वरीच थंयसर जेवण स्विकार करचें. हर एकल्यांक मीस जाल्या उपरांत जेवण स्विकार करनस घरा वचूंक तुमकां आमी रिक्वेस्ट करता. सांगत आस आमच्या ह्या पुणशेतावन मार्चाच्या 7 तारखेर हांगातून आमी इस्रायल गांवांक एक पवित्र प्रयाण आमी करता आनी 17 तारखेर आमी फाटी येतले. जर तर कोणी जाल्यार ह्या पवित्र प्रयाणाक इस्रायलाक पिलग्रिमेज जावन येवंक आशेता तर तुमी तुमची नांवां आमच्या ऑफिसांत दिवची. आमी जॉर्डन, इस्रायल, पॅलेस्टायन आनी तशेंच इजिप्त ह्या राष्ट्रांक आमी वेतले. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा. सर उबी रावया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवे. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागया. आज पिडेस्तां खातीर मागता आसतना जीं कोण कश्टां वळवळ्यांनी आसात जावं पुरो स्वाभावीक प्रायेक लागून येवची पिडा ह्या खंयच्याय अणवारांनी सांपडलेल्यांक, जीं कोण भायर दाखयनासतना मोतींतच खरगून आसात, मानसीक जावन ह्या आंतरीक पिडेनी कळवळून आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. मागया आमी जीं कोण कितेंय आदार नासतना कोसटून आसात तांच्या पिडेक जाय पुरतें करसूंक तांकां वखदां करसूंक पयसो ना जावंक पुरो, ह्या बऱ्या आस्पत्रेक वचूंक जावंक साध्य ना जालां जावं पुरो, तांच्या खातीर मागया. ताच्या सांगाता मागया जीं कोण तांच्या सालीक लागून हेरांक पिडेक घालतात तांकांय देव बरी मोत दिवं आनी समाधानयेन तांचेंच जीवन आनी हेरांचें जीवन देवाचे कुशेकाल जिवोवच्याक आदार दिवंक मागया. जीं कोण आमच्या पिडेस्तांची सेवा करतात तांचे खातीर मागया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा भितरान उगडापी गेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारतेल्या सक्त्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरी एकूच पेंबरुल्ले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एकूच पेंबरुल्ले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एकूच पेंबरुल्ले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. फकत आमची तकली भागोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे सांवकाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांवकाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांवकाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सतपडटा. तुजे इतले बिरमोतीन बरोल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदां आमेन. बळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. चड करून आमकां जिवाचें देणें ताणें दिलां. आमच्या कश्टा वळवळ्या मदें सोंसणीकाय ताणें आमकां दिल्या. आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जावन जाय पुरती सेवा आदार ताणें आमकां दिला. मागया. ये बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं बळका जेजू आमेन. निमाणे प्रधान याजक आमचेर आशिर्वाद घालतलो, पूण ताच्या पयलें मागया सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर. सर्वेस्परा बापा, अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अनुवारांनी वळवळतेल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकारांची प्रत्युपकारी जिणी आमच्या पिडेस्त भाव भयणी थंय मुखासून वसून दी. तुजे तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपा बरी थीर जावं दी. होचो भावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडे अनुवारांतली बाचावी. तुज्या अपरिमीत दयेक लालयेवच्या सगळ्या आमच्या पिडेस्त भावा भयणींचे भावा भयणी ती तुजी जाप जावं दी. तांच्या भलायकेचें देणें दी. तांकां तुजो आदार, संगी बरी भलायकी आनी कश्टांत सोंसणीकाय ह्या वरी हरी एक घडये तांणी तुजो उपकार मानूंक तांकां फावो कर. आनी ह्या उपकार आठवणेच्या भोगणांनी एक दीस आमी सर्गींचें सूख जियोवच्याक आनी त्या वखता पर्यंत सोंसणीकायेन आमची संवसाराची जिणी जियोवच्याक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं,
तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आनी रास करता सासनाच्या सासना वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Pagkacaci subal kamatuta Laki hani puistau senggi sumya Memami tuji bernita Tuji beri ciyem kada mata Jisu berangkara Bidan warang sambal Maya mukan ciyem di kurpece besar Di angka kurpece besar Jisu bata angkara Bina warang itu sambal Maya mukan ciyem di kurpece besar Di angka kurpece besar Mukhal putra sobe Angkar mulia siruati angka Bagay sa sejak kerbeni waram kam sila wam sa Yesus menante Bapa siya putra siya di pawit. Amin.